हो जो झोनिंग प्लॅन म्हणून जो कितें हाडला पळय आतां तेंच्यांनी न्हू, तो कोणा खातीर हाडला आनी कित्या खातीर हाडला हो व्हडलो प्रश्न पेडणेकारांक आसा. पेडणेकारांक विचारले तुमी, पेडणे मतदारसंघात माद्रे मतदारसंघात विचारले तुमी थंय ऑफिसान बसतले, टीसीपी ऑफिसान बसतले, थंय हेच्या मिनिस्टराच्या ऑफिसान बसतले आनी थरयतले पेडणेकारांचें कितें करपाचें तें. आमचें भविश्य पेडणेकारांचें भविश्य डिसायड करपाचो हक्क तुमकां कोणी दिलो? ते पेडणेकारांक येवन विचारूंक जाय तुमी, पंचायतीन येवन तुमी विचारूंक जाय आसलें, सजेशन घेवंक जाय आसली, तो प्लॅन अवेलेबल करूंक जाय आसलो, जाता त्या गांवा मेरेन पंचायती मेरेन सगळ्या मेरेन अवेलेबल करूंक जाय आसलो. हें तुमी केलें? तें करच्या शिवाय तुमी कसो म्हूण डिसायड केलो की अमको जागो काडून तो सेटलमेंटान घालपाचो, रेजिडेन्शियल करपाचो, कमर्शियल करपाचो, आनी ह्या प्लॅनान तुमी ते ट्रान्सपोर्टूय दाखोवंक ना. अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की हे रस्ते काडटात, खंय 30 मिटराचो काडटात, खंयसर खंय 45 मिटराचो काडटा. हे रस्ते कोणा खातीर? पेडणेकारांक कितें फायदो आसा तेजो? काय तुमी ते जागे जे विकल्यात, ते जागे दिल्लीकारांनी घेतल्यात, जे भायल्या लोकांनी घेतल्यात, थंय मेरेन रस्ते पावंक सोदतात, तांकां लागून कन्वर्जन हें चल्लां. मांद्रे मतदारसंघात जवळपास 22 लाख स्क्वेअर मीटर आसा. दारगळे जवळपास 10,70,000 आसा. सो प्रत्येक विलेजीन ताणें ते पळय ऑर्चर्ड लँड जो आसा तो आयडेंटिफाय करून तांणी तो कन्वर्ट करपाचो हो प्रपोजल. आता बारीक हातून व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट इश्यू की पेडणे तालुक्यात जर तूं पळयत आनी दोन्ही मतदारसंघ धरत जाल्यार आमी अशें धरुया की 30 आनी 60,000 लोक ते रावतात, बरोबर, गोंयकार रावता तरी. आता 1,44,00,000 स्क्वेअर मीटर तू कन्वर्ट करता आणि 300 स्क्वेअर मीटर दर मरे जाल्यार जवळपास 50,000 लोकांक जाय. 50,000 लोकांक ती जागे जाय घर बांदपा गोंयकारांक. सो हे जागे तुम्ही कोणा लागून कन्वर्ट करता? इट इज व्हेरी क्लियर की कोण तरी दिल्लीवालो बॅग घेऊन आयला आणि सौदा केला गोंयचो. नाजाल्यार पेडण्या सारख्या तालुक्यात तुका 1,44,00,000 स्क्वेअर मीटर जागो कित्याक जाय रे? आता हे बारीक आमी हाजेर विचार करपाक जाय की हो जो झोनिंग प्लॅन किंवा झोनिंग ताणें जी नोटिफिकेशन जे काढला पेडणे तालुक्याचे, तातूंत जवळपास 1,44,77,683 म्हळ्यार 1,44,77,683 स्क्वेअर मीटर ऑफ लँड ही कन्वर्ट करपाचो हातून तांचे प्रपोजल आसा. आय मीन डिफरंट गांवाचे तांणी एरियाज दिल्या. आता टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट कसो फंक्शन जावपाक जाय? टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग म्हणटा ते प्लॅनिंग ऑफ द स्टेट, प्लॅनिंग ऑफ दॅट वाठाराचो, की बाबा लोकांचे पॉप्युलेशन कशें वाडटा तशें जागे सेटलमेंट करपाक जाय. पूण ह्या सरकारान आनी चड करून तो रियल इस्टेट ब्रोकर मिनिस्टर जो आसा पळय, जो ताचो खरो धंदो रियल इस्टेट, आणि तो सरकारान रावन मंत्री जावन तो आपलो धंदो चलयता. आणि आज लँड कन्वर्शनाक सरासरी कमर्शियल आता ते बारीक लोकांक लॉलीपॉप दिला, कोणाची 100 स्क्वेअर मीटर आसा तांकां कांय ना म्हणून, पण सरासरी जे 500 स्क्वेअर मिटरा वयर कोण आपली जमीन कन्वर्ट करता, कानार पडलेले प्रमाणे 2,000 पर स्क्वेअर मीटर रेट चालू आसा जी ब्रायब. सो 2,000 रुपया पर स्क्वेअर मीटर हे हिशोबान जर 1,44,00,000 स्क्वेअर मिटराचो जर हिशोब काडीत जाल्यार ते 2,800 कोटी क्रॉस जाता. म्हणजे 2,800 कोटीची ब्रायब मेळून गोंयचो सत्यानाश करपाचो घाट टीसीपी मिनिस्टरान घाला. सांगपाची गजाल अशी की टीसीपी पेडणे जे ऑफिस आसा ताजो डेप्युटी टाउन प्लॅनर हो विकांतल्यान 2दाच अवेलेबल आसता. ह्या गॅजेटा प्रमाणे मॅन्डेटरी आसा की तो प्लॅन जो आसा हो पब्लिकांक अवेलेबल करचो. पूण डिपार्टमेंटान जर वचत, आमी गेल्ले फाटल्या दिसांनी, दर एक पेडणेकार वचून ते प्लॅन पळयतालो जाल्यार प्लॅन अवेलेबल ना ऑफिसान. डेप्युटी टाउन प्लॅनर आसता तेन्नाच अवेलेबल करप. टीसीपीची ऑफिस पेडणे आसा. इब्राहिमपूर गांव ते केरी गांव, धारगड, हेची जर भूगोल पळयलो जाल्यार कितले चौरस स्क्वेअर मीटर किलोमीटर आसा, खंयच्यान लोक येतले हे काय हेजो काय तेंच्यांनी सोय दवरपाक ना. हो प्लॅन
पंचायतींनी दवरपाक जाय आसलो, हो रिपोर्ट जो आसा पंचायतींनी दवरपाक जाय आसलो आनी लोकांक सांगूंक जाय आसलें, जेंच्यांनी कोणी प्लॅन प्रिपेअर केला पळय तेंच्यांनी लोकांक पर्यंत सांगूंक जाय आसलें की टेक्निकल जे लोक आसा तेंच्यांनी सांगपाक जाय आसलें की हे तुम्ही हे ऑर्चर्डान किंवा हे सेटलमेंटान कित्या खातीर घालता. पेडणेकारांची एकूय मागणी ना की आमकां बाबा अशें जाय म्हणून. सगळे प्लॅन कोणा खातीर केला, किते खातीर केला, लिपोवपाचें कारण कितें, हो प्लॅन टीसीपीच्या वेबसायटीचेरूय ना. सो हायड अँड सीक गेम कित्याक खेळटात. टीसीपी मिनिस्टराक कित्याक जाय, पेडणे विकपाक जाय सगळें. पेडणे मतदारसंघाचे काँग्रेस ब्लॉक आसा हेच्या वतीन आमी निशेध करता ह्या गोष्टीचो आनी आमची मागणी आसा काँग्रेस पक्षातर्फे की पेडणेचो आमदार आसा प्रवीण आल्लेकर हेणे सरळ रेजिग्नेशन दिवचें, कारण एकूय विशय तेच्या हातींतल्यान सगळे गेल्ले आसा. सरकार तेका भितर कसलीच गजाल काय सांगिना, तेका कांयच खबर नासता. तर ज्या मनशाक आपल्या घरातले कांय खबर ना, ज्या मनशाक घर कशें सजोवंक जाय, घराच्यो वस्तू खंयसर कशें दवरपाक